नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तर आज हांव करता आकुराची भाजी सुंगटां घालून। ताच्या खातीर हांवें आकूर हो बारीक शिनून घेतला। असो आसता तो आकूर, तो हांवें हांगासर बारीक चिरून घेतला। तशेंच एक वाटी कांदो आनी सोय भाजून घेतल्या। एक वाटी कांदो बारीक शिनून घेतला। एक वाटी सुंगटां घेतल्या हांवें साफ करून। एक चमचो गरम मसाला। तो गरम मसालो कसो केला तो तुम्ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान पळोवपाक जाता। अर्धो चमचो हळदीची पावडर, 4 सोलां आनी हांगासर हांवें घेतला मीठ चवी पुरते। तर आता आमकां सोय आनी मिरसांग वाटून घेवपाक जाय। ताच्या खातीर कांदो आनी सोय भाजला ती, तशेंच गरम मसाल्याची पावडर आनी हळदीची पावडर हे आमकां ग्राइंड करून घेवपाक जाय। आता आमकां कांदो एक पॅनान घेवपाचे। हांवें आयदन घेतला, तातूंत कांदो आनी हे हांवें शिनला तो आकूर तातूंत घालपाचो। थोडेशें मीठ, थोडें उदक। हे सगळें आता आमी गॅसार शिजत दवरपाचे। आता आमी गॅस चालू करून ताजेर हे शिजत दवरपाचे। ही भाजी आमकां आता बरी शिजोवन घेवपाक जाय आनी ताजेर आमकां एक झाकण घालून बरी शिजोवन घेवपाची। आता हांगा भाजी शिजल्या, कांदोय बी बरो शिजला। तातूंत आमी सोलां घालुया आनी सुंगटां जी आमी साफ करून दवरल्या ती घालपाची। मातशें बरें दवळून घेवपाक जाय, मिक्स जावपाक जाय आनी 1-2 मिनटां सुंगटां शिजो पर्यंत मातशें शिजोवन घेवपाचें। कारण सुंगटां शिजपाक खूब वेळ लागना, रोखडी शिजता। पळय ताजो कलर मातसो तांबडो जाला। सुंगटां शिजून 1-2 मिनटां जाली। आता आमी तातूंत मसालो घालुया ग्राइंड करून दवरला तो। थोडेशें उदक घालता हांव तातूंत। तुमकां जितले पातळ जाय त्या पद्दतीन तुमी उदक घालात। ही भाजी एकदम सुकी करपाची नासता, मातशी पातळ अशी करप, धबधबीत। आनी आता तातूंत थोडेशें मीठ, पयलीं हांवें मीठ घातिल्लें ताका लागून थोडें घालता। तुमी तुमचे चवी अनुसार मिठाचो वापर करात। आनी आता बरो खतखतो की ही आकुराची भाजी सुंगटां घालून केल्ली तोंडाक आमचे रेडी आसा। आकुराची केल्ली भाजी तुम्ही जरूर करून पळयात। आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच सबस्क्राइब करा। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ राहा। देव बरे करू।